दोळ्याक आनंद आणि मनाक खुशी जावच्या जाग्याचेर भेट दिवचे कोणाक नाक जाला सांगा। हिरवळ डोंगरामदी उदाक उरल्यार तर मजात मजा। तसलो एक स्थळ कारवार तालुक्याच्या भीमकोलात आसा। उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायती वतीन सुदारणे केल्लो होटेगाळी ग्रामाचे भीमकोल तळे आता प्रवासी लोकांले केंद्र जावन आसा। कारवार तालुक्याच्या हणकोण ग्रामपंचायती भागा येवचे होटेगाळी भीमकोल तळे कारवार शहराच्यान सुमार 17 किलोमीटर पयस आसा। गेल्ल्या 2 दशकांनंतर हे तळे आता जिल्हा पंचायती वतीन दुरुस्त आणि हांगा सुदारणा केला। तेजेन हांगा जास्त प्रवासी भेट दितात। ह्या तळ्याच्या भोवतण हिरवळ झाडां आणि डोंगर आसा, तशेंच मदी भीमकोल तळे। तळे दुरुस्त करचे बरोबर उदक खावून वचूंक उतराळ केला आणि बांदाचेर चिऱ्या फातरान फुटपाथ निर्माण केला। बसूक बेंचाची व्यवस्था आसा। वाहन पार्किंग करूंक खूब जागो आसा। डॅम पळोवंक वयतल्याक वयर चडूंक पायरी बी केला। सद्याक भीमकोल डॅम सोशल मिडियांत खूब चर्चेक कारण जाला। हे तळे पळोवंक जिल्ह्याच्यान इतलेच न्ही, गोवाच्यान बी प्रवासी भेट दितात। उतराळाच्यान होंडोचे उदकांत प्रवासी लोक उमेज करतात। इतलेच न्ही, हांगा मित्र मंडळी येवन बर्थडे पार्टी सुद्धा करतात। जास्त कुटुंब समेत येवचे प्रवासी हांगा जेवण करून जेवतात। जाल्यार हांगा एकच बेजार, तळे पळोवंक येईल प्रवासी सोऱ्या बॉटल आणि इतर प्लास्टीक बॉटल, प्लास्टीक बॅग उडयतात। भीमकोल भेट दिवच्या प्रवासी लोकां कडेन एक विनंती, प्रकृती सौंदर्य पळया, आनंद घेया, तशेंच हांगा स्वच्छ दवरा। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।